नमस्कार टी टाइम बुलेटिनात येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। मीना खणींत उडयल्ल्या तवशांच्या प्रकरणाची करतलो खर चौकशी, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाचें आश्वासन। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मरणोत्तर किडनी, यकृत आनी दोळे केले दान। DDSSY खाला किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटली। फोंड्या म्हालांतले किडिल्ले मिड डे मील प्रकरणात संबंधित स्वयंसहाय्यक गटाचे कंत्राट निलंबीत। दर्जेदार खाण दिवपी संस्थांची सेवा कायम, मुख्यमंत्र्याची माहिती। योग वेलनेस चालीक लावून गोंयाक देशांतले एक नामनेचे आध्यात्मिक पर्यटन थळ करतले। मंत्री रोहन खंवटेची घोषणा। अंदू शिव जयंती मोठ्या दबाज्यान। दोन वेगवेगळी बायलां मात आधार कार्ड नंबर 1 पळयात। आधार कार्डाच्या गाळपणाक लागून वाळपयच्या 2 बायलांक कसो त्रास सोंसचो पडटा तो। मंगलमूर्तीचो जयघोष आनी डीजेच्या तालाचेर सार्वजनीक गणपतीचे जाले विसर्जन मिरवणुकीन शेकड्यांनी गणेश भक्त जाले वांटेकार। आता खबरो विस्तारांत। नेत्रावळी वाठारांत थळाव्या शेतकारांनी खणींत उडयल्ल्या तवशांच्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतलो अशें आश्वासन समाज कल्याण मंत्री आनी सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय हांणी दिलें। फाटल्या सप्तकात नेत्रावळी वाठारात थळाव्या शेतकऱ्यांनी हजारांनी तवशी खणीत उडयल्ली। जून जाली तवशी सरकाराचे फलोत्पन्न मंडळ घेना म्हूण शेतकऱ्यांनी दावो केल्लो। पूण ह्या प्रकरणाविशयी आपण स्वता चौकशी करतलो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी सांगलें। नेत्रावळी भागां भितर खूब मोठ्या प्रमाणात काकडीची पीक जाली आनीक ताजे नंतर ती वेस्ट जाले आनीक न्यूज येता की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान अनेबल टू प्रोक्युअर इट किंवा ताका सप्लाय करपाक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान जालें ना। हांवें जेन्ना एग्रीकल्चर ऑफिसराक विचारलें, हॉर्टिकल्चर ऑफिसराक विचारलें, डायरेक्टराक विचारलें किंवा हॉर्टिकल्चर थंयचे लोकल जे प्रोक्युअर करताले सप्लाय ज्या जाग्यार जाता विचारलें की तांणी कोणाकच म्हजे कडेन आन्सर मेळ्ळा आसा, कोणीच रिजेक्ट केलें ना। आनी शेतकरी म्हाका आमदार आसा, म्हाकाय केलें ना, आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य आसा किंवा आमचो सरपंच आसा, आमी सरपंचाक इन्फॉर्म केलें थंय वचून पळय खंय त्यो काकडी आसा त्यो इतके मोठ्या प्रमाणात वेस्ट जावपाक जायना। कारण दूख दिसता की इतले कश्ट करून मेहनत करून शेतकरी आपले प्रोड्यूस करतात, पूण खंयच्याच डिपार्टमेंटाक जर तांणी येवन सांगलें ना जर जायत की आपल्याक अडचण जाल्ली आसा किंवा आपलो माल आपणे सप्लाय स्टेशनाचेर व्हेलो, प्रोक्युअर करता थंय हें केलो आनी आपल्याक तें डिस्कार्ड म्हणून भायर उडोवपाक पडलें, अशें कांय ना। आमकां खबर आसा की काकडी हो पेरिशेबल आयटम जाता, कारण एक दीस जाली ना जर जाय, एक दीस पसून ताजें हार्वेस्टिंग केलें ना जाल्यार ती जून जाता आनी ती जून जातकच मागीर जायना। चवथीच्या दिसांनी मळ्यान एखादे वेळ कोणी लेबर नासून बी उरले जात आनी ताजे नंतर त्यो जून जाल्यो आनी त्यो उपयोगान हाडपाक मेळना, अशें आसपाक शकता। म्हणटकच आमकां एक्झॅक्टली खबर ना वॉट इज द पोजिशन। फार्मरी सरपंचाकय सांगना, आमदाराकय सांगना किंवा एग्रीकल्चर ऑफिसराकय सांगना। सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट। आय वील इन्क्वायर, हातून भितर हांव चवकशी करतलो की कोण फार्मराक कित्याक लागून ही काकडी इतके मोठ्या प्रमाणात तांकां वेस्ट करची पडली। मजगती ह्या प्रकरणाविशयी सांगेच्या विभागीय शेतकी अधिकाऱ्याक जाप विचारपाक पत्रकार गेल्ले, मात थंय ती त्या वेळार हाजीर नाशिल्ली। नेत्रावळी हो असो वाठार आसा थंय सारको नेटवर्क मेळना। ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जातली आनी जर कोणाची चूक आसली जाल्यार ताचेर खर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली। ना, हांवें आतांय बी कॉल केल्लो, तुमी सांगले नंतर तो फोन लागना आनी म्हाका कळ्ळें की ते नेत्रावळी भागान आसा। आमचे ऑफिसर्स एखादे वेळ सायटीचेर गेले जर जाय जाल्यार सांगे मतदारसंघान 60% ऑफ एरिया आसा ही आवट ऑफ रीच फोनाची कनेक्टिविटी मेळना, तशें आसपाक शकता। एखादे वेळ जर ऑफिसान आसून जर झेडीओन फोन घेतले ना किंवा कोणाक अटेंड केले ना जर जाय जाल्यार हांव तांची चवकशी करपाक लायतलो। कोणाकय कसो वायट अनुभव आसा जर जाय जाल्यार तांणी
म्हजे कडेन येवन एक वर्बल नाल्यार लेखी कंप्लेन सुद्दां दिल्यार जाता. सो वी वील एक्ट अपॉन. हें आनीक दुसरें म्हणल्यार थंय लँडलायन ना ऑफिसांक, तेजी मातशी अवेलेबिलिटी करून दिवं. ओके, लँडलायन म्हाका दिसता सगळ्याच ऑफिसांनी आतां लँडलायन म्हणटा प्रकारच जवळ जवळ बंद जाल्लो आसा. आमी जर लँडलायन अवेलेबल आसा ती रिस्टोर करपाचे आमी प्रयत्न. हांव आसा सांगे हांगा जे एग्रीकल्चर ऑफिस आसा पाजेमळ हांगा, आनी हांव येयल्लो हांगा आमी लास्ट टायम जे काकडीचो जो काकडी व्हरून उडयले तेजो इश्यू हांगा रेज केल्लो, आनी ते इश्यू बद्दल आमी विचारपाक हांगा येयल्ले. आनी जे झेड्यो आसा ती हांगा अवेलेबल ना. आनी हेज्या पयलीं ती मिलन गांवकर जी आसा ती केन्नाय अशें लोकांची तक्रारी आयकोंक येयल्या की जी मिलन गांवकर आसा जी झेडे हांगची ती खंय तरी अवेलेबल आसना. खंय तरी फोन केले कोणालेय फोन जावं ते या जे लोकल आसा शेतकार आसा या कोणी रिपोर्टर आसा तेंचे फोन केन्ना उखलेना, जे आपल्या जाय तेच फोन उखलयता अशी तक्रार येयल्ली. आनी त्या खातीर आमी मुद्दम फोन ट्राय केलो तरी सर लागोना. त्या खातीर आमी ऑफिसां आयले पयलीं हांगाय बी ना. आनी खंय तरी हांगा हे ऑफिसांक जे स्टाफ आसात हांगचे ते खंय तरी डिमांड करताले की तांकां लँडलायन दियात. पूण तो लँडलायन कितले वर्सां जाली हांगा त्यो वायरी तुटून आसा तो सुद्दां तांकां अवेलेबल ना अशें ते ऑफिसांक बसला. तेणी सांगलें की आमचे लँडलायन ना खातीर खंय तरी तो फोन मॅडमी कडेन आसता आनी ती मॅडम खंय तरी फोन उखलयता आनी कोणाय फोन करपा जाल्यार मॅडमी फोनार करपाचें अशें हें हांगा चल्लां. सो खंय तरी रवी नायक जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेणी दखल दिवपाची गरज आसा. सीएमान बी हे गोश्टीचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. गोंयांत लोक वेगवेगळ्या जातीचे सुणे पोसतात, पूण कांय लोक लसीकरण करिनात. ताका लागून हे वेगवेगळ्या जातीचे सुणे मनशांचेर हल्लो करतात. मनशांचेर हल्लो करपी वेगवेगळ्या जातीच्या सुण्यांचेर गोंयांत आतां सावन बंदी घालतले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें केली. संवसारीक रेबीज दिसा निमतान मुख्यमंत्र्यान ही घोशणा केली. On the occasion of the World Rabies Day, I appeal to all the Goans. कित्याक आमी रॅबीज कंट्रोल स्टेट म्हणून बाकीचे बरेच जाण आपल्या पॅशनी खातीर कुत्रे हाडून घरान दवरता, बट दे आर नॉट डुईंग द वॅक्सिनेटेड. म्हणजे म्हाका दिसता फाटल्या 2 म्हयन्या पयलीं तालिगांव आमी पळयताले की एकट्याच्या घरांतल्यान वयता आसतना गेटी वयल्यान एका कुत्र्यान उडी मारली आनी त्या कुत्र्यान उडी मारली आनी चावलो कोणाक? एका धाकल्या भुरग्याक. He is admitted in the Goa Medical College for more than 4 to 5 days. He is serious. 4 ते 5 दीस ऍडमिट उरलो. तो बाबडो रस्त्या वयल्यान वयतालो, म्हणजे ताका पॅशन कुत्रे दवरपाचे आनी वाटेन वयतालो तरी कांयच करूंक नाशिल्लें. त्या खातीर हांव समेस्त गोंयकारांक हांव अपील करता की तुमी जर डॉग हाडटा आसत, म्हणजे सर्टन ब्रीड वी वॉन्ट टू बॅन. वॉट टायप ऑफ इट इज. पयर आमी म्हणटाले की ते सर्टन ब्रीड ज्यो सामक्यो आसता त्यो आमकां बॅन करपाक जाय स्टेटीन दवरून उपयोग ना, कारण दे आर मॅक्झिमम डायरेक्टली अटॅक करता. दे आर अटॅकिंग स्पेशली ऑन द ह्युमन. डायरेक्टली अटॅक करून तांकां दे आर ऑल्सो म्हणजे घरांत दवरता ताका ते वॅक्सिनेटूय करिना. सो दॅट समेत गोंयकारांक सांगता तुमी ॲट प्रेझेंट एटलिस्ट म्हणजे ऑल द डॉग्स हॅव वॅक्सिनेटेड फॉर द रेबीज वॅक्सीन. Even though we are starting with the sterilization process in future, Mission Rabies is submitting the project to us, and if entire dog from the state we are doing the sterilization process step by step. We are doing the sterilization to keep the control on the population of the dog. जर कुत्रे चड जाले आसत जाल्यार तांचो सगळ्यांत चड व्हडलो त्रास कोणाक जाता? आमकां जाता. म्हणजे जे रोड एक्सिडंट जे सफर जाता आमी पळयता ऑन एन एवरेज म्हणजे 1 ते 2 एक्सिडंट डेली जाता आनी विथ अ मेजर इंजरी म्हणजे हेड इंजरी आसतले, फ्रॅक्चर्स आसतले. गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचून जर पळयत जाल्यार सगळ्यात व्हडले 1 ते 2 एक्सिडंट मेजर एक्सिडंट सातत्यात बिकॉज ऑफ डॉग्स जाता. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मरणोत्तर आपली किडनी, यकृत आनी दोळे दान केले. सेवा पखवाड्याचे निमतान भाजपान अवयव दानाची मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे खालाच दोतोर प्रमोद सावंतान आपले अवयव दान केले. लोकांनी अवयव दान करपाक फुडें सरचे म्हूण मुख्यमंत्र्याचो उलो. गोंयांत किडनीची मागणी वाडपाक लागल्या. जीएमसीत किडनी ट्रान्सप्लांटाची सेवा आसा. आता DDSY खाला किडनी ट्रान्सप्लांट करपाक मेळटली. लोकांनी अवयव दाना खातीर फुडें सरचे असो उलो मारतनाच स्वता मुख्यमंत्र्यान मरणोत्तर किडनी, यकृत आनी दोळे दान करपाचो निर्णय घेतलो. ऑर्गन डोनेशन
या कार्यक्रमाक भारतीय जनता पार्टी मेडिकल सेल हांच्या वतीन ऑर्गन डोनेशनचो कार्यक्रम गोंयांत सुरवात केला. मिनिस्ट्री ऑफ फॅमिली वेलफेअर अँड हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्यानी ऑर्गन डोनेशन केल्या उपरांत ताची प्रत्येकान प्लेज घेवची अशें आसा आनी ताची प्लेज म्हाजी सर्टिफिकेट आतांच तुमच्याच समोर हे ऑर्गन डोनेशन करपाची सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन केलें आनी तातूंतल्यान किडनी ताच्या उपरांत लिवर आनी कॉर्निया हे डोनेट केलें आनी ते डोनेट केल्या उपरांत ती हे डोनेशनाचो उद्देश जो आसा मुळात ही जी सर्टिफिकेट आसा ती सर्टिफिकेट हय ती घेवया. ह्या मुळात हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता की ऑर्गन डोनेट करप म्हणजे कितें की जे जिवंत आसतना कोणूच डोनेट करिना. दोन गजालींचेर हे डोनेट करपाक मेळटा. एक तर म्हणजे ब्रेन डेड किंवा हार्ट डेड आनी तेज्या वेळार हॉस्पिटलांत जर मनीस पावलो जाल्यारूच हे करप शक्य आसा, अदरवायज हें करप शक्य ना. ओन्ली एंड ओन्ली म्हणजे ताका आमी आय डोनेशन जें आसा हें खंयसरूय जरी डेथ जालो जाल्यार आय डोनेट करप हें शक्य आसा. आय डोनेशन आतां गोंयांत परत एकदा म्हणजे पयलीं आय डोनेशन आय डोनेशन बँक ही गोवा मेडिकल कॉलेजीत परत एकदा सुरवात करतले. ASG हॉस्पिटल आनी बाकीच्यांनी परत एकदा आय डोनेशन खूब मोठ्या प्रमाणात सुरवात केला. ऑर्गन डोनेशन तर सक्सेसफूल फाटले फावटी दोन ऑर्गन डोनेशन हे आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान 4 ऑर्गन डोनेशन प्रोग्राम्स आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्यान सक्सेसफूल जाले. 4 पेशंट ब्रेन डेड जावन गोवा मेडिकल कॉलेजीत आशिल्ले त्यांची वेगवेगळी ऑर्गन्स वेगवेगळ्या तांकां गरज आशिल्ली त्या जाग्यार वेगवेगळे देशांत वेगवेगळे कडेन पावयले. जीएमसीत कोर्निया खातीर बँक स्थापन करतले. ते भायर किडनी ट्रान्सप्लांटा बरोबर लिव्हर आणि हार्ट ट्रान्सप्लांटूय गोंयांत रोखडेच सुरू करतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. बांदेकर हांच्यांनी इनिशिएटीव घेवन वेगवेगळे ऑर्गन्स ही तेंच्यांनी वेगवेगळे कडेन पावयले त्या खातीर तांचें खूब खूब अभिनंदन. किडनी गोंयांत जे आनी बाकीचे ऑर्गन्स जे आसा ती वेगवेगळे कडेन पावयली. म्हाका दिसता सगळ्या जाणांनी इनिशिएटीव घेवन अशा पद्दतीची ऑर्गन डोनेट करची आनी ऑर्गन डोनेशनचो फायदो ज्यांची किडनी फेलियर लिव्हर फेलियर अशी वेगवेगळे डिजीज जावन जे लोक आसता जे फुडें जगूं शकता हांच्या खातीर दिवप हें योग्य आसा. आपूण ह्या जगात ना जाल्यार आपले ऑर्गन्स जर दुसऱ्याक जीवनदान दिवपाक शकता आसत जाल्यार प्रत्येकान ही इनिशिएटीव घेवचे आनी आपल्या ऑर्गना पासून दुसऱ्यांक जीवनदान दिवपाची संद जी आसा ही केंद्र सरकारान राज्य सरकारान अवेलेबल करून दिल्या ती दिवची. तेजो इनिशिएटीव आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मेडिकल सेलान घेतला त्या खातीर परत एकदा हांव ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. तसोच आसा वेगवेगळे कडेन डायलिसीस सेंटर सुरू केल्ले आसा आनी त्या खातीर म्हाका दिसता किडनी डोनेशनच्या बाबतींत चडांत चड लोकांनी फुडें येवचें. लोकांक तेजो खूब फायदो जातलो. रेस्टॉल हार्ट लिव्हर हें आसाच आसा बट किडनी डोनेशन इज रुटीन जाल्लें आसा. इवन दो म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हाज्या फुडें इनिशिएटीव घेवपाचें आसा म्हणजे DDSSY कार्ड आनी मेडिकल रिएम्बर्समेंट हाजेरूय बी आमी अशा पद्दतीच्या किडनी डोनेशना खातीर म्हणजे किडनी ट्रान्सप्लांट करपा खातीर फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवपाच्यो आसा जेणे करून तेजो फायदो म्हणजे आमी रुटीनली किडनी ट्रान्सप्लांट म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजींत करतात पण ताच्या व्यतिरिक्त सुद्दां वेगवेगळ्या करपाक जाय जर ऑथरायज्ड सेंटर्स ही DDSSY हाच्या अंतर्गत हाडून मॅक्झिमम लोकांक हेजो कसो फायदो जातलो हाजो बरें जीवन जगपा खातीर ताजो फायदो कशा पद्दतीन जावपाक शकता हाजो गोंय सरकारचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदा मेडिकल सेलाचें हांव खूब अभिनंदन करता डॉक्टर शेखर सरकार आनी स्कीम आनी सगळ्या लोकांक आव्हान करता की तांच्यांनी आपले ऑर्गन डोनेट करून तांच्यांनी ही सर्टिफिकेट. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. फोंड्या म्हाल्याचे सावय वेऱ्या केळी वळवय वाठारांतल्या शाळांतल्या माद्या नारान कीड मेळपाच्या प्रकरणात खाण पुरवण करपी स्वयंसहाय्यक गटाचे कंत्राट निलंबीत केला. भुरग्यांक ज्यो संस्था बरे खाण दितल्यो तांकां भिवपाची गरज ना. अशा गटांक म्हयन्याच्या म्हयन्याक तांचे पयशे मेळटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें.
मंगळारा फोंडे म्हालांतले सावयवेरे केरी वळवय वाठारांतले शाळेंतल्या मिड डे मिलांत किडे मेळिल्ल्यान बोवाळ पडिल्लो. सरकारान हे प्रकरणाची चौकशी करून कारवाय करपाची मागणी तिडकले पालकांनी केल्ली. हे शाळेक खाण पुरवण करपी स्वय सहाय्य गटाचे कंत्राटदार निलंबित केल्ल्याची माहिती ब्रेस्तारा मुख्यमंत्र्यान दिली. आमकां भुरग्यांक बरे खाण दिल्ले जाय. विरोधक फक्त संस्थांक पगार मेळूंक ना जाल्यार विशय तापयतात अशी टिका मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार केली. सरकारान दर्जेदार खाणा खातीर अक्षय पात्रताय वांगडा कबलात केल्या. ज्यो गोंयच्यो संस्था बरे खाण दितात तांकां खंय भिवपाची गरज ना. आम्ही ऑलरेडी ते दिसतात पॅक करून एफडीएक धाडला आणि ताका ऑलरेडी टेम्पररी सस्पेन्शनूय करपाक लायला, रिप्लेसमेंट दुसऱ्याक दिवपाक लायला. सगळ्यांच्या त्या खातीर हांवें तुमकां खबर आसतलें विधानसभेत उलयता आसतना मिड डे मील भुरग्यांक खातीर दिता, सरकार दिवपा खातीर ना. हो म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट आसता. भुरग्यांनी ते खावपाक जाय म्हणून. ओके, सगळे जाण सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या पयशांचेच उलयताले. कोणूच भुरग्यांक क्वॉलिटी फूड दिवपाचेर कोण उलोवना. त्या खातीर क्वॉलिटी शूड मस्ट माझ्या फुडें असल्या पद्दतीचे परत सहन करून घेवचे ना. आणि म्हणून तर ऑलरेडी अक्षय पात्रा इज ऑन बोर्ड म्हणटा तशें अशा पद्दतीचे जेन्ना कोणाचें हें जाता पळय आमकां सेल्फ हेल्प ग्रूप जे बरें दिता ते कंटिन्यू करतले. परत सांगता सेल्फ हेल्प ग्रूप आमी कट करपाचें खंयच पळोवना. जे क्वॉलिटी फूड दिता ते सेल्फ हेल्प ग्रूप कंटिन्यू आसता. एकाचे पयशे मेळटा हेज्या पयलीं इतके रेग्युलर पयशे ताका केन्नाच मेळोंक ना. एका म्हयन्याचे पेंडींग आसता. पेंडींग कित्याक चडांत चड तेंच्यांनी थोडे दिलाय सेपरेट सेल्फ हेल्प ग्रूप. गोमंतक टीव्ही खातीर समीप नार्वेकर. योग वेलनेस पर्यटन मंत्रीक चालीक लावन गोंयाक देशातले एक नामनेचे आध्यात्मिक थळ करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. अंदू वर्सा शिवजयंती मोठ्या दबाज्यान करतले. फर्मागुडी किल्ल्याची दुरुस्ती करून त्या वाठाराची सोबितीकरण करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. Goa Tourism Board under the Honorable CM, 4 committees were constituted: Empowered Committee for Marketing and PR, Empowered Committee for Land and Infra, Empowered Committee for what it is. We have shifted back to the master plan and started making those changes. And in Goa beyond beaches, then we started moving towards spirituality, wellness, ecotourism, homestays, other forms where we could reach out to the internal rural tourism, empowering them at the same time ensure that the perception change starts. आज तुमकां सांगपाक बरें दिसता की म्हज्या बरोबर टुडे फॉर टुडेज मीटिंग आय एम हॅविंग विथ अस आवर थ्रू इंडिगो and through the new Mopa airport. First thing what we did was connectivity was very important to be stitched. So as a plan we started connecting the tier 2 cities at the first go. उत्तराखंड म्हणजे तुझी देहरादून, गुवाहाटी ताला मिनिमम फ्लायट आसतली ती 2.5 वरां पयलीं फ्लायट केली. विच कुड कनेक्ट 2 सेक्टर्स. देहरादून म्हणजे ऋषिकेश हरिद्वार सेक्टर वुड बी कनेक्टेड टू गोवा एंड वाइस वर्सा. So exchange of tourists, international and domestic, with fill it up. Then what are the things? So we will be to this coming a lot of things which touch upon the spiritual sector. So एक टेम्पल कनेक्टर बरोबर घेऊन तांचेवर जो MOU केल्लो येता ते ऑक्टोबर and immediately will be having a 1-day conclave which will stitch with influencers and other fraternity. आणि थंयच्यान बरोबर आमचे गोंयचे जेवण स्पिरिच्युअला बरोबर गोंयच्यो फेस्टिविटीज लॉट ऑफ थिंग्स वी आर स्टिचिंग टुगेदर. Sanjeev Sardesai has been suggesting a lot of festivities, how it can be curated and how it can be put together. So all in all, today's thought process of Connect to move ahead, starting with the Temple Connect meet in Goa in October itself, developing spiritual circuits discussions have happened, and I think within the next 1 month we should be able to announce spiritual circuits, not only temples but also build around it will be yoga, will be wellness and other things which will be made as one particular proper circuit. ते करता असताना एक एम्पॅनल एजन्सी अपॉइंट करून तांकां प्रोजेक्टिंग द स्टेट while changing sector. Chief Minister wanted this Shiv Jayanti to be done in major part. In the 350 years of Rajya Abhishek, we need to have a coronation thing done well. And ताज्या खातीर organizing the Shiv Jayanti festival, tourism department will be organizing this at one venue.
मंगलमूर्तीचो जयघोष आनी डीजे संगीताच्या तालाचेर पुराय गोंयांतल्या सार्वजनीक गणपतीचे बेरेस्तारा अनंत चतुर्दशी दिसा उमेदीन विसर्जन जालें. विसर्जन मिरवणुकीन शेकड्यांनी गणेश भक्त वांटेकार जाल्ले. बेरेस्तारा सांजे महाआरती जाल्या उपरांत विसर्जन मिरवणुकेक सुरवात जाल्ली. मिरवणूक सुरू जातना पावसान हजेरी लायिल्ली, मात गणेश भक्तांनी पावसाची पर्वा करूंक ना. शारांत मिरवणूक काडल्या उपरांत राती उसरा मंगलमूर्तीचे विसर्जन केलें. पळयात विसर्जन मिरवणुकीची खिणचित्रां.
चंद्र आणि सूर्य मोहिमेचे इतिहासीक येसा उपरांत आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन सूर्यमाळेंतलो सगळ्यात पळजळीत किरो शुक्राचेर झेप घेवपाची मोहीम आंखल्या. इस्रोन विनस मिशनची नेटान तयारी चलयल्या अशी माहिती इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हाणें दिल्या. दिल्लींतल्या इंडियन नॅशनल सायन्स अकादमींत उलयतना इस्रो मुखेल्यान ही माहिती दिली. And the next question I face every year is, what is new in ISRO? I would like to tell you it's a goal of sending an Indian to space and bring him back safely, for which we are currently working very hard. And it's a complex engineering problem of putting a few people inside and taking them up in the space and bring them back safely is a very complex problem. And we face huge challenges in terms of engineering. And I want to tell you, there is no help from anybody. This area, you don't get technology, you don't get help. What I get is some literature and some discussion topics and points which I can understand, and we have to engineer everything around that experience. And none of us in ISRO has any experience of flying human beings. Of course, US or Russia never had it before they flew the first human being. But today, we have to work it on this with a very limited budget on how to make this possible, and we are on it. And I want to tell you, we are going to have a very interesting mission called Crew Escape System Test Mission next month. And this October we are going to launch it with the crew module, the crew escape system going up, and we will show that it can be recovered in case of an emergency developing in the rocket. And this is the first test that we are going to happen, and this will continue next year or so to make our mission successful. We continue to work on science missions. Many missions are in the offing. Mission to Venus, we want to study the Earth atmosphere. We would like to jointly work with other nations like USA, Japan, etc. It's only builder of the system, but to generate science outcome out of it, we need laboratories in this country, universities, institutions to have great scientists who will make sense out of the data. So this is another big work that we are doing in the background. Possibly you may not know this activity. We continuously interact with academic institutions like IITs, ICERs, research laboratories in this country to create that talent pool. We also collaborate with most of the nations in the world. We have 60 plus MOUs and understandings to work with various nations, and also we work with collaborative programs with most of the nations. So this is something that we continue to work. टी टाइम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो